पणजे महापालिकेचो पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक आनी महापालिकेकूय लुटता। टू व्हीलर आसूं वा फोर व्हीलर सरसकट सगळ्यांक 10 रुपयांची स्लिप दिवन पैसे उखलतात। स्लिपीचेर गाड्यांच्या कॅटेगरी प्रमाण रेटय बरयल्लो ना। लोकांनी बोवाळ केले उपरांत सीसीपीच्या कमिशनरान पे पार्किंग एजंटा कडल्यान पावतेचो बूक जप्त केलो। कॉन्ट्रॅक्टराक ब्रेस्तारा महापालिकेत येवन मेळ म्हूण सांगला। पणजे महापालिकेन कांय रस्त्यांच्या कुशीक पे पार्किंग सुरू केला। फाटल्या कांय म्हयन्यासावन हे चल्ला। टू व्हीलरांक 4 रुपया आणि फोर व्हीलरांक 10 रुपया असो पार्किंग रेट। मात ही स्लिप पळयात। कोणूय गाडी पार्क करू, गाडी टू व्हीलर आसूं वा फोर व्हीलर, गाडयेकाराच्या बोल्साक 10 रुपयांची कातर। बेजारिल्ल्या कांय लोकांनी सीसीपीचो कमिशनर दीपक देसायच्या कानार ही गजाल घाली। ताणें ताकतिकेन वचून पे पार्किंग एजंटा कडच्यान पावतेचो बूक जप्त केलो। कंत्रात मोडून जाय तशे पैसे उखलता म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराक ताणें ब्रेस्तारा ऑफिसांत येवन मेळ म्हटला। रिपोर्टरांनी कंप्लेन केली ओव्हरचार्ज करता 10 रुपया 4 रुपयाच्या जाग्यार। So I was in my office, so I came down and I saw that it is correct. They have printed only 10 rupees receipt. It is not mentioned two wheeler or four wheeler, and they are charging 10 rupees on the two wheeler instead of 4 rupees. So this is a problem. So I found two people with this type of receipt, which are, it is not mentioned it is two wheeler or four wheeler. So I have taken their I card also, and this I have called the contractor in my office. So day after tomorrow is coming in the office. There are many such a complaints are coming, overcharging and charging on unnotified area and like this only. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस। सेरुला कम्युनिटीच्या जमीन प्रकरणाची म्हयन्या भितर चौकशी करची म्हूण काँग्रेस मागता। पर्यटन मंत्र्यान गोंय काबार केला म्हूण राजन डिमेलोचो आरोप। हायकोर्ट जुईजाच्या मुखेलपणाखाला आयोग नेमचो। जमिनीचे स्कॅम करूनय हायकोर्टान दोशी थारावनय परुळेकार अजून मंत्री कसो, परुळेकारान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो म्हूण राजन मागता। सेरूल कम्युनिटीचे जमनीचे परुळेकाराचे प्रकरण राजनानच हायकोर्टात व्हेल्ले। हायकोर्टान जमीन बळकायतल्यांची चौकशी करची म्हूण क्रायम ब्रांचीक ऑर्डरूय दिल्ली आसा, मात पोलिसांचे घोडे फुडेंच वचना। काँग्रेसीचो म्हणयारो म्हूण राजन मिडिया कडेन उलयलो। पयली सध्या परुळेकाराक काडचो म्हूण राजन मागता। इशू असो आसा, भारतीय जनता पक्ष जायते उलयता क्रॉस बॉर्डर टेररिझमाचेर। आमच्या गोंयानूच टेररिस्ट आहा। कसलो टेररिस्ट? दुसरे भाशेचो जमीन लुटपाचो। आणि हे सिद्ध जाला। हायकोर्टान सांगला की दॅट इल्लीगल तरिका चल्लेली लँड ग्रॅब करपाक विदाउट सँक्शन ऑफ लॉ, हे हायकोर्टान सांगला। हे म्हाजे न्हू चार्ज। सो हांव सांगपाचें म्हणटा पळय तें, तुमी व्हडले हो टेररिस्ट जी आसा कॅबिनेटीन आसा, टुरिझम मिनिस्टर, आणि हायकोर्टान इंडिक्ट केला माहिती केस तेंच्यांनी रिव्ह्यू केली, रिव्ह्यू पिटिशन मारली, ती भायर मारली, सुप्रीम कोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान भायर मारली, आणि तो मंत्री अजूनही गोंयच्या कॅबिनेटीन आसा। ही इतिहास आख्खे इंडियेक की जो हायकोर्टान निर्णय दिला आणि सुप्रीम कोर्टान अपहेल केला बाय डिसमिसल पिटिशन that he has looted, taken illegal land, grabbed illegal land from Serula comunidad. तरी आसता तो मंत्री भितर कॅबिनेटीन आसा। म्हणजे मागणे he should be shot down from the cabinet. Shoot म्हणजे तो न्हू मारपाचो, shot from the cabinet. He should be sacked. He should have been sacked long time back. आणि तो सॅक एकूच लागून करिना, ज्या दिसा ताका सॅक करतलो तो सगळ्याचे स्केलेटन भायर काडटलो। परुळेकाराची चौकशी करतले जाल्यार क्रायम ब्रांचीक सरकाराची अधिमान्यता जाय, ती अजून कित्याक घेवंक ना काय म्हूण स्पेशल कोर्टान विचारल्यार क्रायम ब्रांचीन स्पेशल कोर्टात केशीचो क्लोजर रिपोर्ट फायल केलो। याचिका घालपी एक्टिविस्टान केस बंद करूंक हरकत घेतल्या। आता तो पुलिशे कडच्यान केशीच्या चौकशेचे पेपर्स मागता। प्रकरण तितल्यार सध्या स्पेशल कोर्टात आडकला। मूळ प्रकरणाची चौकशी उरली कडेक। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। रायबांद्रा कांय जाणांनी जेसीबी घालून मुसुंडी मोडून उडयली। कोणे मोडल्या ते मात खंय अजून खबर ना। तो जागो थंयच्या पांडुरंग देवस्थानाचो। देवळाची कमिटी सांगता ते प्रमाण 5-6 वर्सां पयलीं अशीच मुसुंडी मोडून उडयली। कमिटीन पुलीस कंप्लेन केल्या। ती मुसुंडी आशिल्ली तशी सारकी करून दिवपाचें उतर थंयच्या नगरसेवकान दिला। तेवढी त्याच्या दरम्यान ती जेसीबी घातल्यान ती शेड जी आसली पळय आमची ती डेमोलिश केली।
हांगा क्रिमेशन ऑलमोस्ट आमी 150 वर्सां पयलीं करताले, ते चालूच आसलें. त्यानंतर आमी ती शेड बांदलेली. शेडीक ऑलमोस्ट एक 10 वर्सां जालीं आनी पिसफुली चलतालें. सडनली कोणें तरी काल JCB घातलें आनी तें कंप्लीट डेमोलिश केलें. कोणें अननोन म्हाका एकट्यान फोन केलो अशें जाला म्हणून. तो आमी सगळे लोक जमा जाले हांगा. कित्या खातीर उडयलें कितें खबर आसा? तशी कांय आयडिया अजून कळना. कोणाक कसो खंयच्या हितून उद्देश, खंयच्या हितून ताका बेनिफीट आसा कांय खबर ना. पण जी तेणें उडयल्या पण ते खंय तरी एक कितें तरी आसूंक शकता. आमची मोसुंडी आसली खूब वर्साची. ही कोणी तरी काल अचानक येवन दनपाराक येला आनी काडली सगळी, उखडली. फर्स्ट टायम हेका अशें पयलीं बी जालें? पयलीं एक म्हाका दिसता 5-6 वर्सां पयलीं मायज जाली. अशीच आमी पळयलेली तशी काडलेली, पण मागीर आमी परती दुसरी घातली. सो तेन्नाच्यान प्रॉब्लेम नासलो काय, पूण अचानक आतां परते केले सेम. आतां तुमी अशी कंप्लेन बी करतले वर तुमी परत बांदतले ती? कंप्लेन केले आमी, पूण आमकां आतां कोणीय फाल्यां कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमकां ना न्हू. सो आमी इमिजिएटली पयलीं बांदपाक घेतले आतां. घेऊ एक ब्रेक.